आशीर्वाद महिला ग्राम सेवा संघ पंचायत वाठारातल्या महिला मंडळांनी एकठांय येवन राज्य सरकाराच्या स्त्री शक्ती अभियाना सकयल ह्या संघाची स्थापना केल्या। ह्या आशीर्वाद महिला ग्राम सेवा संघान स्त्री शक्ती अभियाना सकयल वारखंड नागजर पंचायत वाठारांतल्या सगळ्या महिला मंडळांनी तयार केल्ले तरेतरेचे खाण प्रदर्शन आनी विकपाचो कार्यक्रम दवरिल्लो। महिला मंडळांनी तयार केल्ले खाण आनी हेर पदार्थांचे प्रदर्शन आनी विकपाचो कार्यक्रम सोमारा पेडण्याच्या शेतकरी सभागृहांत जालो। महिला मंडळाच्या ह्या कार्यक्रमाक पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकार, वारखंडचो सरपंच प्रदीप कांबळी, आशीर्वाद महिला ग्राम सेवा संघाची सचिव प्रतिमा सातार्डेकर आनी हेर मानेस्त उक्तावण सुवाळ्याक माचेर आसले। पेडणे म्हणटे फेमस सगळ्या भितर म्हाका दिसता ते कोंबडीची सागोती चिकन ती मेन पेडण्या अख्खे गोंयांत फेमस आसा। चिकन सागोती खंय खावची आला ती पेडणे खावची पडटात आनी इतली टेस्टी आनी बरी। तेज्या शिवाय आनी तुमचे कितलेशे आतां आज तुमी दाखयतात ड्राय फ्रूट टायपचे सगळे जितले आहा ते पदार्थ तेय बरे आसतले। हे लोकांक कळपाक जाय जे जे तुमी केल्यात ते पेडणे बाबा फेमस आहात, ते टेस्टी आहात, ते भायर वचपाक जाय, गोंयांत न्ही गोंयचे भायरूय पावपाक जाय। हांव भायर आयकता मुंबय ओ पेडणे में ना वो चिकन सागोती अच्छा है म्हणटात, तशें नांव काडटात। तशें तुमचे दुसरे हेजे बी सगळ्यांची नांवां काडपाक जाय आनी तुमचो बिझनस कसो फुडें व्हरप ही तुमच्या महिला मंडळांनी ठरोवपाक जाय। तुमी हो माल अख्ख्या गोंया भितर कसो वचप, गोंया भितर सप्लाय कसो जावप, तुमकां मार्केट कशें मेळप हें तुमी विचार करपाक जाय। हांव तुमचे बरोबर आहा आनी तुमी म्हाका सांगप बाबू हे अशें अशें जाता, म्हाजो हेल्प आहा तुमकां, हांव जाय तसो तुमकां हेल्प करपाक तयार आहा। आमी केन्नाय सगळ्या महिला मंडळांक हेल्प केले आनी सगळी महिला मंडळां फुडें येवची असो साथ दिलो आनी महिला मंडळां अशी संघटीत जाली की विचारनाका की आमी जेन्ना जेन्ना आपयताले तेन्ना धांवून येताले आनी आमी तांकां हेल्प करपाक मुखार वयताले, कारण इतली आमची संघटना मजबूत आसलेली महिलांची। तेजे भितरल्यान म्हाका दिसता अख्ख्या गोंया भितर आमचे कल्चर जे जिवंत समज दवरला, जागृत दवरला ते पेडणेकारांक दवरला, तो खंय तरी दामून उरलोलो। आमची फुगडी स्पर्धा नंबर 1 जाली, आमची भजनी स्पर्धा नंबर 1 जाली, ही आमी फुडें हाडलेली, ही संस्कृती आमची गोंयची आमी फुडें हाडली आनी तेजे भितर वांटो सगळ्यांनी घेतलेलो आनी किती कला आहा ही तेंच्यांनी अख्ख्या पेडणे तालुक्यात दाखयली, अख्ख्या गोंयांत दाखयली। पळोवपाक गेल्यार पयले प्रायज सुद्दां आमकां मेळ्ळ्यात खंय कला अकादमी भितर जेन्ना कंपिटिशन दाखयलें तेन्ना, म्हणजे इतले पेडणेकार फुडें आहा। पण ती खंय तरी दामून उरलेली, ती वर्सां भायर सरून दिसली। परत हांव येवन आली 5 वर्सां आहा तशी परत जाम जाली, आतां परत ती मुखार हाडली। म्हणून हांव म्हणटा इतलेंच की आतां संगीतान सांगले प्रमाणे जो ग्रूप आसता तो ग्रूप दुसऱ्या भितर आनी आसपाक जायना, त्याच ग्रुपान आसपाक जाय आनी तुमकां हर एक सपोर्ट म्हाजो आसतलो, कांय प्रॉब्लेम ना। खंयचे तुमी खंयचे कल्चरल घ्या प्रोग्राम आनी कसलो घ्या, असलो हेजो पदार्थ करपाचो प्रोग्राम घ्या, या तुमी कसलो आमच्या फुगडी स्पर्धा घ्या, भजनी स्पर्धा घ्या, हेका कितें लागता तें दिवपाक हांव तयार। हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन, तुमी म्हाका निवडून हाडला। पेडणे तालुको हो मोपा विमानतळ आनी बीच हेच्या बरोबरच एग्रीकल्चरल सेक्टरांतय खूब फुडें आसा। तर त्या अनुशंगान आता कृषी पर्यटनाक भरपूर असो वाव आसा आनी ज्या टायमाचेर गांवांत ज्या टायमाचेर टुरिस्ट येतलो त्या टायमार टुरिस्टाक त्या खावपाची गरज आसतली, काय तरी एडिबल आयटम्स आसतले गरज आसतली आनी त्या हेणी हे सेल्फ हेल्प ग्रुपान जे पावल उखललेले आसा ते खरेखरच एक बरें आसा आनी भविष्यात त्या दृश्टीन प्रयत्न करपाक खूब असो वाव आसा। आदले सगळे जे कितें आसा ते वापरून आमी हे थोडे थोडे आयटम केल्ले आसा आनी हे आमच्या महिलांच्या भितर करपाची एक ताकद आसा, ती कोणाक खबर नासली। आनी हे अशे हे आमचे दिवाळीक लायता ते आकाश कंदील, जर आमी बाजारांत गेले जाल्यार 500, 550, 600 रुपया भेटतो आकाश कंदील सांगतात, तर आमी अशे हे करून 500 रुपया विकता। आमची महिला जी आसा न्हू सगळ्या एक्टिविटीज कितें जर केली न्हू फुडें सरपाची तेंची ताकद आसा, हे तेंची हे पळोवन आमकांय मागीर दिसलें कितें तर एक एग्जिबिशन करुया आनी आमची महिला जी आसा तांकां फुडें हाडया। आयज आमी पळयता तर म्हारगाय इतली वाडल्या, एक घरांत जर एक मनीस घरांतलो जर एक मनीस कमयता देखून सगळ्या भुरग्यांचे आनी बायले भुरग्यांचे जायना शिक्षण हे ते आसता, ताका लागून जेणे करून आमी
आपल्या मिस्टराकूय बरें दिसता आपल्याकय बरें दिसता आणि आमी खंय तरी खंयच्या शॉपांनी घालपाक जावं कितें करपाक एक तर कितें ती तयारी करूं शकता हे आमच्या हितूनसून एक हें आसलें आनी ताका लागून आमी हें आयज एक्झिबिशन दवरलेलें एक बायल 4-4 ग्रुपांनी वयतात अशें जावचें न्हू एक बायल एकाच ग्रुपान रावची आनी एक सिस्टीम ग्रुप चलचे जे फायनान्शियल जी हेल्प आसा जी बँक दिता ती वेवस्थीत त्या ग्रुपांक मेरेन मेळची हें एक आमचें तें मिशन आसा RDAचें पूण आमी आतां एक 49 डेज जाले आमी ट्रेनिंग घेता की अशें बिझनेस लायनीन बायलांक हाडपाचें म्हणून फक्त तेंच्यांनी पयशे भरपाचे काडपाचे इतलेंच ना आसून तेंच्यांनी खंय तरी स्वताच्या पांयार तेंच्यांनी उबे रावपाचें इतलीच एक RDAची DRDAची एक परिश्रम आसा आनी तें करपा खातीर आमकां केरळाच्यान ट्रेनिंग दिवपाक आमकां लोक हांगासर येयल्ले आसा आनी हांगासर म्हापसाची ट्रेनिंग सद्या टुरिझम हॉलांत स्टार्ट आसा आनी ते ट्रेनिंगेचो फायदो आमी शिकून आमच्या पर्यंत ना दवरता ती लोकां पर्यंत आमी पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ती स्टार्ट आसा ट्रेनिंग आनीकूय फुडें तेंचे हे आमी एक्टिविटी चालू करतली पूण हांव सगळ्या महिलांक इतलें सांगूंक सोदता की जे हांगासर आतां जे प्रदर्शन भरला ते पूण एक तरेचे सगळीं जाणां स्वीटूच हाडूं नाका जावं आनी कितें एकूच आयटम घेवन वचो नाका म्हणजे जी तुमच्या आंगान कितें कला आसा एक्टिविटी आहा ती एक करून सगळी एक्टिविटी तुमची प्रदर्शन जावंक जाय जेणे करून ती कळोंक जाय की हे भायलो लोक येवन जो आमच्या गोंयांतलो पयसो भायर व्हरता पळय न्हू तो गोंयांतलो पयसो आमच्या गोंयानूच उरोंक जावो म्हणजे पॅकींग कशें करप जे भायल्या लोकां कडेन लोक कित्याक इतलो एट्रॅक्टीव जाता आनी आमच्या गोंयांच्या लोकांक इतले आमचे उकडे तांदूळ बी इतले टेस्टी आसता पूण तेका व्हॅल्यू कित्याक लागून दिना हें आमकां कळोंक जाय पयलीं म्हणजे हें जर करतलें जाल्यार आमचें पॅकींग वेवस्थीत आसूंक जाय हें आमकां ट्रेनिंगेक